आयतारा वारकाची ग्रामसभा जाली। ग्रामसभेत स्ट्रीट लायटी, दर्यादेगेर बेकायदेशीरपणान चलपी व्यवसाय आणि हेर विशयांचेर चर्चा जाली। दर्यादेगेर जावपी बेकायदेशीरपणान व्यवसाय लोकांक सतावपाक लागला, जाका लागून थळाव्यांनी हाजेर उपाय काडपाची मागणी केली। हाजेर बेगोबेग उपाय काडून पुलीस गस्त वाडयतले अशें सरपंचान सांगले। ग्रामसभेत गावातल्या रयेच्या हाऊसिंग प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केलो। तसेच थळाव्या आमदाराक लेगीत ग्रामसभेत आपोवन गावातल्या हुमकळत आशिल्ल्या कामाविशीं तांकां प्रस्न विचारपाक जाय अशेंय थळाव्यांनी सुचयले। आणि आमचे वार्कीकार जे कोणा चोयताय जाल्यार तेमी फोन मारपाक जाय। कोणाक तुमकां पंचायती मनशाक या तो कोण मनीस आसतलो तेका आनी तेका सांगपाचें बाबा हे मनीस आय जाल्यार तूं पुलिसी हाडून त्या लांबाडे वयतले। दुसरें हिंगा जे बसकी बसताय फेरयां बी बसतले तेका आमचे पंचायती मनीस जावन एक दिसा पळय फेस्ता बसताय पंचायती मनीस जावन कलेक्शन करें। बसकी आणि पावणी नाका कित्याक कितें जाता बसकी जेन्ना पावणी घालताय तेजो भाग जाय आसता तो फायट करपाक आनी तेका लागून मनीस घालता येडे दुसऱ्या मनशाक लांबाड्या हेका तेका आनी हे मिक्स जाता। सो म्हाका दिसता पंचायतीक इन्कम येता तो इन्कम मोठ जाला जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना, पूण वार्कीकारांक फायदो जाता अशें दिसता म्हाका। बरोबर व्हड इश्यू जालो तो सारको बोवाड्याचो। लांबाडी म्हळ्यार कितें आमकांय तांकां हें कोन्नाय येयाय तुम बिजनेस कराय म्हणून सो ती बिचीचे भोंवताय आनी हांवें ऑलरेडी पुलिसांक लेटर केल्ली ते लांबाडी बी आहाय तांकां धाडल्या। पुलीस पेट्रोलिंग ऑलरेडी चालू आहा। आतां ती लांबाडी आम एवरी टायम आम बिचीक काय आसता ते म्हळ्यार कोणू मनीस दवरे बट सजेशनाय तांकां वयत जाल्यार ते आमकां सजेशन सारकें सांगपाकूय हें जायनाय। सो आतां आमी चोया आमगे मिटींग एक काय ना डिसिजन तशें म्हणटाय ते आतां आमी एक लेटर ऑलरेडी पुलिसांक केली पुलीस पेट्रोलिंग कोराय म्हणून आनी स्ट्रॉंग कोराय म्हणून मातशें पुलीस पेट्रोलिंग वाडयल्यार खूब बरें जातलें मातशें इश्यू थोडे सॉल्व जातले आनी ब्लँक स्पॉट आय थिंगा स्ट्रीट लायट वो कितें घेवन आमी थिंग चोयतले। टेंडर आतां कितें केलें तुमी आतां टेंडर घालपाचो लोकांक दिवपाचो काय कितें बसकीचो हय बसकी लागून थिंगा बोवाड जालो कित्याक 4 लॅक्सांचे सो स्टार्ट जाल्ली तेम लायक एलिगेशन जालें ते आम स्टार्ट केलें म्हणून ती आम स्टार्ट केले ना। सो ती लास्ट टायम कितें ती स्टॉप जाल्ली तेजेसून ते पावणी स्टार्ट जाता। तुम एकमेकाच्या भिऱ्या पोवन तुम जाण पावणी वाडयताय पंचायत वाडयना ना मग पंचायत हें कोना बाबा तूं वाडय म्हणून ते जाण वाडयताय आनी आतां तेच मनीस येवन बसकी घेवपाक मनीस आहलो चोय सो तोच पार्टिसिपेट जाल्लो तोच थिंग बोवाड घाता आम वाडयलो 4 लाख आम वाडयलो ना तेम तेंगे भिऱ्या पोवन 5,000 10,000 अशें करून वाडयत घेवन ते 4 लाखांचे पावला। इवन आमी तेंका सजेस्ट केली तूं कित्याक वाडयताय काय म्हणून तुमकां जातो काय म्हणून तरी पूण ते आमकां एलिगेशन तेंके शो ऑफ करपाक जायो येन थिंगा हेच मनीस येन थिंगा पावणी वाडयत रावताय पार्टिसिपेट जायन आनी मागीर तेंका जायना म्हणटकीर तेंका मेळना म्हणटकीर मागीर सो एलिगेशन घालपाक पावता। रयेच्या इश्यू येयल्लो थिंगा इश्यू येयल्लो म्हळ्यार तो पॉयंट आम हें करपा ना कित्याक तेणे म्हळ्यार आमी कंप्लेन्स कितें केला कितें एक्शन घेयला तेचेर येयल्लो पॉयंट आनी तेका तरी जाय तेंच्यान आमचेर RTI मागोन व्हरो जाता आमी कितें केलें तेम आमकां कंप्लेन केली थिंग काम चालू आहा म्हणून JCB येयला ओके JCB येयला थिंग काम चालू आहा म्हणून सो आमी तेंकां तेन्ना ती येयली तेन्ना विलेजेसांक लेटरीचे हांवें तेंकां स्टॉप वर्क नोटीस धाडलो सो आमी तो थिंगा स्टॉप करूं सो तेम आमी रिप्लाय केलें थिंगा कांय काम चालू ना ओन्ली थिंग कितें बुशीस जालें ते क्लियर केलें म्हणून आनी तेंक जाय जाल्यार ते रिपोर्ट तेमच्यान RTIचे मागून व्हरोन जाता। फातराडे सँड्यूस हांवें तेंय सांगलां हांवें सगळें प्रेसूय दिल्लें आमी पंचायतीन कितें अलाव केलें ना पंचायत कित्याक ना थिंगा हांवें म्हळ्यार रेजुलेशन गेलें रेजुलेशन थिंगा PWD आमी धाडलो आहा थिंगा रोड करपाक सँड्यूस डिस्ट्रॉय कर वो वेजिटेशन डिस्ट्रॉय कर म्हूण हांवें कोणा परमिशन दिलें ना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।